पाऊस पडलो न्हू, पाऊस पडलो आणि वयरसून सगळो लोट येवपाक लागलो. लोट येयलो आणि लोट गटार भरले सगळे. गटार भरून गटारान उदीक वचपाक हे जायना चान्स म्हणून सगळे हांगासून सोपणां सगळीं भरून तेंच्या घरान उदीक, मदल्या घरान उदीक आणि त्या वटेन आमच्या घरान उदीक. इतलें उदक जालें आनी कांय चान्सूच ना उदीक भायर वचपाक. मागीर आमी फाटलीं दारां ओपन केली आनी उदीक घातलें. इतल्यान हांव पळोवपाक गेलें वयर म्हटलें कितें ब्लॉक जाला, गाडयो बिडयो कितें ब्लॉक जाला म्हणून उदीक सकयल येता काय म्हणून पळोवपाक जरी आतां इतक्यान हेतून उदीक भरलें, इतको पर्यंत उदीक भरलेलें हितून गॅरेजीन आणि ह्या हितून उदीक भरलें आणि ह्याका हांगासर फुटोळी गेली आणि हे हेचेर पडले सगळे दोनीक लागून. दोनीक लागून कितें आतां तुमकां खबर आहा कसले वस्तूक हात घातले जाल्यार लागीं ना. सगळे म्हारग जालेले आनी पावसाक ते दीस आसा. सगळे मिळून कितले जातले तुमचे? 2 लाखाच्या वर जातले. फोन केल्यार आतां हात घातल्या काय कांयच खंयच लागीं कितें सगळे जाल्लो अशें सगळो संवसार 2 लाखाच्या वर जातले. मिरसांगो सगळे मिरसांगो 25 किलो मिरसांगो, अळसाणे धापडी 10 किलो अळसाणे, चवळे सगळे तांदूळ बीन सगळे गेले. आयदनां, गॅस गेली, सिलिंडराचे गेली, सगळे गेले माझे. कांयच ना, कपडे गेले भुरग्यांचे कपडे बी कांयच ना, सगळे गेले. ते गटारा सगळे चॉकअप झाले. ते फातरी बी पडलेले पहिलेच्या पावसाक पासून रस्त्यावरसून उदीक धोपाळभर उदीक वताले. ते उदीक वताचे आता परत राती पावस पडलो आणि उदीक रस्त्यावरसून घरांनी लोकांनी आमच्या सगळे 3 घरांनी सगळे उदीक भरले आणि सगळे पारे ती पडले, घर पडले. कारण हे गटारा सारखी साफ जायना न्हू. गटारा साफ करूंक जाय पावसा पयलीं सगळी गटारा करूंक नासली म्हणजे गटारा कांयच करूंक नासली साफ. सगळी तशी चपात जाली तशी आसली, फातरी पडलेली तशी आसल्यो म्हणून हे अशें जालें.